गायन घेऊया I-12 पेज नंबर 122. I-12. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पेद्रू आंतोनियो दा कॉस्टा आनी युलालिया फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूं हे भेटेंत आमी मागुया. आयज करीत भाशेन आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात विली दा कॉस्टा, एल्डोरा डी कॉस्टा, स्टीवन क्वाद्रूस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून हे भेटेन मागुया. तशेंच राहुल डी कॉस्टा आपणा पासत मागूंक लायता जेन्ना आयज सर्जरी करूंक वेता, एन्जिओग्राफी करपाक वेता, आपणा पासत मागूंक लायता. ताचेय पासत मागुया देवान ताका पिकोवणेचो हात लावं. ह्या सगलीं जे आपलो जल्माचो दीस, लग्नाचो दीस मनयतात वो जे कोण सर्जरी करपाक वचपाचे आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, तांचे सगल्यांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आमची हेर सगलीं खासगी मागणी इल्लोसो वेळोगीच रावून देवा मुखार दवरुया. युक्रेन देशा पासत हें झूज सोंपूंक आनी थंयसर शांती जावंक आनी जे लोक निसंटनाक सांपडलेले आसात तांकां सगल्या वायटांतल्यान निवार म्हणून देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्ता भाव भयणीनो, देव निवारता जे कोण आपणाचेर विस्वास ठेवतात आनी थीर रावतात तांकां सगल्यांक देव आपणाच्या वेळार आपणाक जाय ते भाशेन निवारता. होच विस्वास धरून ही मिसाची भेट भेटयता आसतना आमी उगडास करुया. जायते भाशेन आमी घोडे त्रासान पडलेली आसा वो आमकांय आयज निवार म्हूण आमी वेगवेगळ्या वाटान मागता. तेन्ना देवाचेर सदांच विस्वास धरूं आनी ह्या विस्वासाक आमी थीर रावूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमची थिराय हाल्ल्या, आमचो भावार्थ हाल्ला धरला, असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून कोणाक सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, प्राचीत करून पवित्र जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची काळजां तुज्या उजवाडान भर. भक्तीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फावो करताय तर आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना.
दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी नाबुकोदनोसोर पादशान तांकां म्हणलें, शार्दाक, मेशाक आनी आबेनेगो, म्हज्या देवाची तुमी चाकरी करिनात आनी हांवें भांगाराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी भोजनात, हें खरें? आतां तुरतुरेचो, पिल्लुकेचो, विण्यांचो, त्रिकोणांचो, किनोरेचो, शिंगांचो आवाज आनी सगळे तरेचें संगीत तुमी आयकतल्यात तेन्ना दोनीर पडून हांवें केल्या ते मुर्तीक भोजूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिका भोजनांत जाल्यार रोखडे तुमकां एका जळट्या उज्याच्या आगट्यान उडयतले आनी खंयचोय देव मागीर म्हज्या हातांतले तुमकां निवारतलो. शाद्राक आनी मेशाक आनी आबेनेगो हांणी राजाक असो जबाब दिलो, नाबुकोदनोसोरा, हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरजूच ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी करता तो देव, आमचो देव जळट्या उज्याच्या आगटांतले आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्याय हातांतलो तो आमकां निवारतलो पातशा. पूण अशें घडोना जायत जाल्यार पुर्यान जाणा जा पातशा की आमी तुज्या देवाची चाकरी करचें ना आनी तुवें उबारून दवरल्या ते मुर्तीक बोचचें ना. हीं उतरां आयकून नाबुकोदनोसोर एकदम रागावलो. शाद्राक, मेशाक आनी आबेनेगो हांकां पळोवन ताजें तोंड सारकें बदल्लें. तें आगटें सोदां तापयतल्या त्या वोन 7 फावटी ओदीक ताणें तापोवंक लायलें आनी आपले फौजेंतल्या कांय जाण गोट मनशांक आपोवन ताणें तांकां शाद्राक, मेशाक आनी आबेनेगो हांकां बांदून जळट्या उज्याच्या आगट्यांत उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयल्या उपरांत कांयच जावंक ना म्हूण पळोवन नाबुकोदनोसोर तोटाक जालो आनी वेगीं उठून आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हणलें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यान ओडूंक नासले? तांणी राजाक प्रतिपाल केलो, खरें पातशा, ताणें जबाब दिलो. पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी चवथो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नाबुकोदनोसोरान व्हडल्यान म्हणलें, शाद्राक, मेशाक आनी आबेनेगो हांच्या देवाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आपल्या दुताक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारलें, कारण तांणी ताजेर विस्वास दवरून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकाच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी भोजन करचे परस आपल्योच कुडीं लासूंक दिल्यो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. म्हणुया, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. तूं सोमदिराचो ताव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय आनी आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. अंतरोलाच्या मोळबार आनी आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब.
मान आनी वोडवीक तुका सासणाच्या सासणां. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरा परमणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. ताणें ताका म्हणलें, आमी अब्रामाची संसूत आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां परतीपाड केलो, हांव तुमकां सत सांगतां, पातक करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. तुमी अब्रामाची संसद म्हूण हांव जाणा, तरी म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिगोनात देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापा सवें देखलां तें हांव सांगतां, आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करतात. ताणीं ताका परतीपाड केलो, अब्राहम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी अब्रामाचे पूत जाल्ल्यात जाल्यार जें अब्रामान केलें तें तुमी करतले आसल्यात. पूण देवा कडसून आयकल्लें सोत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. अब्रामान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय करता तशेंच तुमी करतात. ताणीं ताका म्हणलें, कामचारान आमी जल्मांत येवंक ना, आमकां एकलोच बाप आसा तो देव. जेजून तांकां म्हणलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात, कित्याक हांव देवातावन उपजलां आनी आयलां. म्हजेच कुशीन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. राजकारण आनी धर्म, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, भाव भयणीनो, आयज दोनूय मिसळ जाल्ली आमकां दिसती पडटात. आयचे पयलें वाचप दानियल प्रवाद्याचें काय बरें वाचप, आनी तातूंत एक जाण तरणाटे शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो आपल्या भावार्थाक, आपल्या धर्माक एके भाशेन घट्ट रावले. जाल्यार दुसरे वाटेन राजा आसा, राजकारणी, आनी हो राजकारणी राजा जो आसा नबुकदनेझार, तोय धर्म वापरता आपणाचें सादूंक. म्हणजे देवाक कुशीन काडलो, खरो देव आसा ताका कुशीन काडलो आनी तो आपूण देव जालो. आपणाची मुर्ती केली आनी दवरली आनी कायदो घातलो सगल्यांनी. तुरतुरेचो आवाज जेन्ना येता तेन्ना हे मुर्तीक मान बागोवपाक जाय, सरपट पडूंक जाय, हो तुमचो देव. ह्या देवाक कोण नमस्कार करिना जाल्यार तांकां दंड आसा, तांकां फॉर्मण आसा, आनी तें फॉर्मण म्हणल्यार मरणाचें. आनी बेस्तें न्हू, तें दाखोवपाक ताणें दाखयलो तांकां उजो आनी उज्याचें आकटें. जरी तर कोण हें करिना जाल्यार ते ह्या उज्याच्या आकट्यान तांकां उडयतले. जेन्ना तुरतुरेचो आवाज येता तेन्ना जरी तर कोण ही मुर्तीक आपली मान भागयना, नमस्कार करिना, ताका देव म्हूण मानून घेना, ताका उज्याच्या आकट्यान उडयतले. भिरांत सगल्या लोकांक. आनी भाव भयणीनो, असल्या संदर्भान जायत्या लोकांनी जे जुदेव आसले, ह्यावे देवाक मानताले, तांणी तेंच केलें. हे भिरांतीन जेन्ना तुरतुरी वाजली
पळोवपाक सोल्दाद आसात सरभोंवती देखून तांणी नमस्कार केलो. तातूंत भितर येत एक जाण तरणाटे शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो ते म्हणटात, ना, आमचो देव ही मुर्ती न्हू, हो राजा आमचो देव न्हू, नाबुकदनेझर आमचो देव न्हू, आमचो देव यावे. आनी त्या एकाच देवाक आमी पोरनीपाट करतले, एकाच देवाक आमी नमस्कार करतले, दुसऱ्या कोणाक न्हय. पावली फिर्याद राजाक पावली आनी त्या पासत तांकां धरून हाडली. आनी हें आयज आमी ह्या आयच्या वाचपान आयकता. एक चान्स तांकां तरी पूण दिलो, ह्या उज्यान तुमकां जरी तर पडपाक नाका जाल्यार मन बदलात. तुमी ते मुर्तेक तुरतुरी वाजता तेन्ना नमस्कार करिना म्हूण म्हाका आयकूंक आयलां. आनी तरी आसतना आपल्या धर्माचें, आपल्या भावार्थाचें हे तेगूय तरणाटे एके भाशेन ताका प्रवचन दितात. एकलोच देव आसा आनी त्याच देवाक आमी सत मानतले आनी तुज्या हातांतलो तो आमकां निवारतलो. कित्याक नाबुकदनेझर राजा आपणाची चॅलेंज कशी दिता, आपणाचें आव्हान दिता. म्हजे लागीं हो उजो आसा, म्हजे लागीं हे उज्याचें आकटें आसा, तें तापोवन तुमकां जर तर तातूंत भितर उडयलें, खंयचो देव तुमकां साल्वार करता तें मागीर हांव पळयतां. राजा आहलो तो आपूण देव जाता. भयणीनो, आयच्या काळारूय आमकां असलें दिसती पडोन हांगाय. आयज आमचे राजा जे आसात, आमचे राजकारणी जे आसात, ते आपूण देव जावंक सोदिनात काय. आनी आपणाक जाय तें करूंक, आपणाक जाय तेंच करता, तांकां सवलती मेळटात. आनी तांचेर कोणूय जरी तर आड वेता जाल्यार तांकां ट्रान्सफर पडटात, तांकां कामांतले काडटात, तांच्यो लायटीची कनेक्शनां आनी तांची उदकाची कनेक्शनां बंद जातात, तांची कामांच जायना. पूण जो पण तांकां नमस्कार करता ते सांगता ते भशेन चलतात, तांकां नव्यो सर्विसो, गव्हर्मेंट जॉब्स आनी हेर सगल्यो वस्तू तांकां फावो जाता. देव जावपाक आयज मनीस प्रयत्न करता आनी आपणाक देव जावपाक जाय जाल्यार वेगवेगळ्यो वस्तू हे भशेन उजार करता. मनशांक उजार करता, पाटी उजार करता, सवलती उजार करता. हेंच त्या काळार घडटालें. पूण घडलें तें आमी पळयलां. येते एक जाण थीर रावले, घालता उज्यान जाल्यार घाल, आनी ह्या उज्यांतले आमकां आमचो देव राखतलो. आनी तो राखिना जाल्यार पासून आमचो थंयसर त्या उज्यान भस्म जालो जाल्यार पासून राजा उगडास दवर, तुका आमी केन्नाच बसचे ना. भाव भयणीनो, थिराय येते एक जाण तरणाट्यांची, आनी हे थिरायेन देव आपूण तांचे बराबर रावलो हे आमी पळयता. त्या उज्यान तांकां उडयले, त्या उज्यान घडये जायते जाण दुसरे लासून गेल्यात, मरून गेल्यात. पूण येते एक जाण तरणाटे, देव तांकां आपल्या आपणाचो जो मोग आसा तो दाखयता आनी आपणाची पदवी दाखोवपाक येतेक जाणांक तांचे बराबर आपलो आंज बडवो धाडून राखता. भाव भयणीनो, आयज आमी खंयचे दशेर आसा? आयज जेन्ना आमकां वेगवेगळी भिरांत दाखयल्या तेन्ना पडटांव आमी, लासून वेतांव ह्या उज्यान, काय आमी आजून पासून थीर आसा? आमचे भोंवतणी ज्यो वस्तू घडटात तातूंत आमी थीर रावपाक गरज आमी तयार आसा? भाव भयणीनो, आमकां हें सगळें घडत घडये आनीकूय वाडटलें. जें कितें घडटा तें आनीकूय वाडटलें. आमच्या गोंयांत, आमच्या भारतांत, ह्या संवसारांत आतां रशियाचो प्रेजिडेंट घडये आपूण देव म्हूण समजता. सगल्यांनी आपूण सांगता ती भशेन करपाक जाय. दुसरीं राष्ट्रां जीं आसात तांणी आपणा बराबर येवपाक जाय. युक्रेनाक सपोर्ट करपाक जायना. देव आमच्याच देशान, आमच्याच राज्यान असल्यो जायत्यो वस्तू दिसती पडटल्यो आनी हें घडये वाडटलें. कित्याक जे भशेन नाबुकदनेझर राजान म्हणलें रागान, येते एक जाण तरणाटे आयकनात म्हजें जाल्यार तांकां आनीक 7 पावटी तो उजो आनीक तापय. पण आतां हें 7 पावटी तापोवप आतां ह्या दिसांनी चालू जातलें, जायत रावतलें. असल्या वेळार तूं आनी हांव थीर रावपाक आमी तयार आसा, ही थिराय सांबाळपाक तयार आसा जाल्यार देव आमचे बराबर चलतलो. ह्या उज्यांत आमचें कांयच निसंटन जावचें ना. पूण जरी तर आमी थीर रावना जाल्यार आमचें निसंटन जातलें आनी आमी काबार जातलीं. तेन्ना आमकां स्वतंत्रताय मेळची ना. ह्या पासत आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून सांगलां, सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. थिराय सांबाळात. तरी थिराय सांबाळपाक आमकां हे मिसाचे भेटीन खेरीत कृपा मागून घेवया. हो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता एक व्हडलें सोत.
खुद देव आमचे बराबर आसा, देव आमचें जेवण जाता. आनी ह्या पासत आमकां दुसऱ्या देवांची वो मनशांक देव करपाक, वो राजकारणी आसात तांकां देव करपाक आमकां गरज ना, वो खंयच्याच मनशांक वो वस्तूंक देव करपाची आमकां गरज ना. तर हें सोत आमी मानून घेवन ही थिराय सांबाळून देवाच्या वाटांनी चलूंक आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागून घेवया. गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32. C10. Gesù, tu cercai smakta. Gesù, makta. Goshitita. Sopet voce. Baba Gopka. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आणि आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा हो योद्न तुजे मुखार पावूं. तुज्याच नांवाच्या मानाक आमी तो समर्पूचो म्हूण तुवें ही देणी आमच्या हातांनी घाल्याय. ताचे वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी मेळूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वथांय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. रबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार वल्लाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो उगूट परगटुया. तुझ्या कुसारी कुणाची वापरा उरली तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्व उंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखार मळपळ्योंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन चुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. जो कोण थिराय सांबाळटा तो जैत जोडटलो. जाल्यार देवा सांगता आमी सदांच थीर रावूं आनी ह्या संवसारान जे कोण आपणाक देव करतात, वस्तू देव जावंक सोदतात, तांकां आमी पयस दवरूंक आमकां कृपा मागुया आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीचे, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांतली आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
Jezu, obraz korin zalia tuzo, kalza, sonto sanon pokta kitlo, portus, ashi sanoin saliar, Duska Henriro Richard Jesus, tuja povit naman sarke, motu, songit kui sorus na kauche, korre, utotonan lenan kolche, dulong chitun monan naun soche. Gesù, patria che nostro mormazo, no, patria che nostro convalo, tu cam, sopra che nostro tu volo, tu porto liang gozo, tu nasanzo. Gesù, ti devotamo con tu ci beccianco di sangue non so, e non llorar pilgul colo non so, mozor que lo monis sana salo. Gesù, आमचा मुकुट स्वर्गाराच्या साधून आमचा संतोष या संसारा आमका पूर्वीक महिमा मैगुण सुखा तुझे सगळे बघू निर्मी सासना. देवान आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यान आमकां उतरयली. ताचे सवे ताच्याच रोगता वरवीं मेळटा आमकां सोडवण पातकांचें भोगसणें. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमच्या पिडेस्तोत्म्यांक आनी कुडींक भलायकी दी. आमच्या काळजांतलीं सर्व खोटेपणां काडून ती निर्मूळ कर आनी आमकां तुज्या आसऱ्या खाल सदां सांबाळ. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळख कर. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता. तुजेर दवरता. सगलो म्हजो विस्वास सगलो म्हजो विस्वास एक आकुतीचे माये, एकाकुतीचे माये, चुचुरे खोर म्हजे चुचुरे कोर मोचे हांव आयकता. हांव आयकतां. सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बरवाशा बरवाशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बरवासो बरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुझे उगड तुझे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या एका दुर्बळ पातक्या जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजो सासनाचो चाकून कोशी चाकोर कसो
हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता. दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे ताचे काकुतीन काकुतीन अविस्वास अविस्वास तुजे ताय तुजे थंय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या सासणाच्या म्हज्या शासनाच्या साल्वासावाची साल्वासावांची कोटा कोटा जायते फावटी जायते आदी फावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडलो. पडली कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना उलो केलो ना. हांव जाणो हांव जाणो तुजे तुजे मजतीन मजतीन हांव जैत व्हरतली हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितली मजत म्हूण दितली म्हूण. जोर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी बॅग तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयेवन तुजेर पातयेवन पूण भियेता पूण भियेता पदकाचे ताळणेन हातकाचे ताळणेन तुजो आदार तुजो आदार मागो ना जायन म्हूण मागोना जायन म्हूण आनी बाडीत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो ओ तोर हो तर वर्तता वर्तता उपकार उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय तुजे थंय. आनी हांव आनी हांव प्रातून मागता प्रातून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं म्हाका तो मेळूं अदीक करून अदीक करून एमकोणाच्या हेमकोंडाच्या चपक्याच्या वेळार चपकाच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूं उलो मारूं आनी म्हणून तुका आनी म्हणून तुका ए माये हे माये आदार म्हाका दी आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका निर्मिनाका हांवें सांडू हांवें सांडू म्हज्या देवा म्हज्या देवा. आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुढचे येसू लागून मरे देवाचे माये मा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुढचे येसू लागून मरे देवाचे माये मा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुढचे येसू लागून मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बागिंती मारे लागून मरे आदार दी आदार दी. ओदृश्टाक अदृश्टाक सांपडलेल्या सापडलेल्या मोजत कोर मजत कर अस्कोट काळजांच्या वस्तू काळजाच्या माग पोचे पासून माकोडचे पासत जा शहरातील जा शहरातीन देवाच्या मुनियाऱ्यांची देवाच्या मुनियाऱ्यांची विनोद कोर विनंती कर. सगल्या सगल्या देवाक पेटयलेल्या देवाक भेटलेल्या अस्तोऱ्या पासत वस्तुऱ्यां पासत फावो कोर फावो कर. तुजो आदार तुजो आदार सगल्यांक सगल्यांक जे जे मागतात मागतात तुजो सासणाचो तुजो सासणांचो आलाशिरो आला शिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी गोतीनी प्रार्थुया. हे सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सगल्या पिडेवंतां पासत ह्या वेळार किरीत भाशेन मागुया. सगल्या झुजान जखमी जाल्यात तांचे पासत मागुया. देवान तांकां आपलो पेकवणेचो हात लावंक आनी तांकां राखूंक सांबाळूंक. आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमया म्हजें मागणें आयक. आनी म्हजें हृदय तुजे शी पावलो सोमया आसूं तुमचें सोबें. आनी तुमच्या आत्म्या सगळे प्रार्थना तुका सोमया देवा. ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागेवंत सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक
जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन. गायन घेऊया T29 पेज नंबर 216. T29. सदांच आदार तुजो सावशीभूर ह्या मागण्याचो तुका